सोल्युशन काढूया. नाल्यार निलेश काब्राल सांगता ते नालांतून गाडी व्हर येता म्हणून. कसं ते जाणट्यांनी प्रोविजन केल्लें की नाला आहा पळय ते ज्या जाग्यार 12 मिटर जाय थंय 12 मिटर जायत आसतले. ते आमी जर अशीर करूंक गेले जाल्यार फाल्यां फ्लडूय जावंक शकता, बुट्टी येवंक शकता. म्हणून तेचेर कितें आहा पळय ते टॅक्निकल आमी काय ह्या हावजान आमी उत्तर दिलें म्हणून आमी टॅक्निकल मनीस न्हू. एक टॅक्निकलाची तेचेर आयडिया घेवन ह्यो गोश्टी आमी हें करया. फुडलो प्रश्न श्री पांडुरंग मडकयकर. Permitted to ask star LQ number 2A. 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 पटलार दवरल्याप्रमाणे. Speaker sir, माझो क्वेश्चन आसा whether the filling of the post of junior scale officer of the Goa Civil Service cadre have been advertised by Goa Public Service Commission. Speaker sir, answer जे आहा इतके वेग आसा तर म्हणजे सप्लिमेंटरी खूप विचारपाक हें आसा. एक थोडक्यान विचारूंक सोदता स्पीकर सर हे एकूण वेकन्सीज कितल्यो आसा कॅटेगरी वायज. स्पीकर सर, सरकारान एक निर्णय घेतलेलो आसा की ज्युनियर स्केल सिनियर स्केलच्या संदर्भात भरपूर कोफुजाव असल्यामुळे आणि डबल चार्ज असल्यामुळे प्लस जशे हे सगळे स्ट्रेंथ केल्ली ती कितल्या तरी वर्सां पयलीं केल्ली. आतांच्या मॉडर्न रिक्वायरमेंटा प्रमाणे ज्युनियर स्केलीन जे कोण घेवपाचे ताजी कितल्यो पोस्ट जाय हाचो एक्सरसायज चालू केल्लो आहा गोवमेंटान. आनी तो एक्सरसायज तातूंत भितर लॅटरल एंट्री, तातूंत भितर क्वॉलिफिकेशनचे काही चेंजीस. कारण सादी गोश्ट सांगता, मामलेदाराक LLB जाय, डेप्युटी कलेक्टराक गरज ना. प्लस म्हाका दिसता आयज काल आतां IT सॅक्टर आयलें. IT सॅक्टरान जर तूं कोणूय प्लेस करतलो जाल्यार ताका स्पेशलायज नॉलेज लागता. अनेक जाग्यार वेगवेगळ्यो क्वॉलिफिकेशन्स आयल्या. ती सगळी क्वॉलिफिकेशन म्हणजे क्वॉलिफिकेशन्स चेंजीस एज वेल एज नंबर ऑफ पोस्ट हाजी एक कंप्लीट कॉम्प्रेहेन्सीव स्टडी चालू आहा सद्या. प्रायमरी रिपोर्ट तांच्यांनी म्हाका सबमीट केला. कितले पोस्ट जाय, खंयचे पोस्ट रिडंडंट जाल्या ते काडून उडोवंक जाय, खंयचे नवे पोस्ट क्रिएट करूंक जाय. आमी IAS ऑफिसराचे सेपरेट कॅडर मागला. खंयचे कॅडर पोस्ट आसतले ह्यो सगळ्यो गजाली एनालिसीस चालू आहा. सादारण सप्टेंबर पर्यंत ताजेर निर्णय जातलो. स्पीकर जे पळय तुमी एडवर्टायजमेंट केल्ले आनी जे कॅन्डिडेट कोणी अप्लाय केल्ले ते तुमी आतां डिस्कार्ड कंप्लीट रिकॉल करून परती एडवर्टायजमेंट येतली. सप्टेंबर पर्यंत सगळो पोस्टाचे फायनलायज करून एडवर्टायजमेंट येतली. ओके. एकच तुमी आतां पळय म्हणटा क्वॉलिफिकेशन या तेतून आमच्या खंयच्याच डिपार्टमेंटान तुमचे रिक्रुटमेंट रुल्स जे आसा थंयसर BBA आनी MBA खंयच स्कोप ना. ते तुमी मातशें इन्क्लूड करात. जाणा BCA, BBA, MBA आनी आनीकूय आयल्यात. म्हणजे दॅर इज BSc विथ बायोटेक्नॉलॉजी. आतां समजा एनवायरमेंटचो कितें विशय आहा आनी आय वॉन्ट टू प्लेस अ ऑफिसर इन गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी. ही हॅज टू हॅव अ स्पेसिफीक नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट लॉज. फॉरेस्टान कोण घालतलो ताका फॉरेस्टाची कितें तरी खबर आसूंक जाय. सो त्या खातीर आमी दोन गजाली करता. एक म्हणजे क्वॉलिफिकेशन ज्यो नवी आयल्या ती इन्क्लूड करतले. देन देर वील बी डिफरंट पोस्ट मे हॅव अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॅटरल एंट्री. लॅटरल एंट्री म्हणजे डायरेक्ट इंडस्ट्रीच्यान मनीस 5 वर्सां 10 वर्सांच्या हाजेर भितर घेवपाचो, म्हणजे ज्याच्यामुळे कितें तरी नवे ब्लड येतलें. आनी नंबर ऑफ पोस्ट नीड्स टू बी increase because the current situation is very difficult. There are 2 to 3 charges with some officers. Unless I increase the post, deputation postaची बी कांयच तयारी केल्ली ना. त्यामुळे पूर्ण म्हाका रिपोर्ट आयला. आय एम गोईंग थ्रू द रिपोर्ट. सप्टेंबर पर्यंत जातले आनी परत एडवर्टायज जातले. श्री मोन्सेरात. I want to know the setup of Goa Public Service Commission. Who is the chairman and other members of the commission? When are they appointed? मेंबरचं नाव कितें रे? हो प्रश्न GPSC खातीर ना खरें म्हणजे. KD Rowe is a chairman and the member is कोण तो आमचो सांगोडकार. And other members? Only 2 members. Who's the other member? सांगोडकार. Registrar, vice registrar आशिल्लो गोवा युनिवर्सिटी. Who's the chairman? Chairman is KD Rowe. KD Rowe. Okay, what is the criteria followed for appointment of this members and the chairman? Criteria? Criteria government decides. On what basis? There are, it is a constitutional post. Yeah. So constitution जे कितें सांगला ताज्या आधाराचेर ठरता. So all the members as well as the chairman is appointed as per the constitution. What as per the whatever procedure is decided in the constitution. This question doesn't pertain to this
विशयाच्या नाही पण भायर फक्त आसा. ताका म्हायती करची म्हणून सांगता घटनेन नाही, भितर कित्याक- वेगवेगळे क्रायटेरियाज दिल्ले आसा कितले मेंबर आसूंक शकता कोण आसचे ते मीट जाले Is की three मागीर member? Is कॅबिनेट it a टेक्स अ three? Is डिसिजन a three-member commission or something? No, it can be 3 members, it can have 2 members, it can have 1 member. You can increase the number also. So now you will be fixed only with 2, or you will be adding some more members to that? Speaker sir, तिसरो मेंबर घालपाक सरकाराक अधिकार आसा, बट तो सरकाराचो अधिकार योग्य मनीस मेळ्ळो जाल्यार विचार करुया. तुजे कडेन Alex आवडना? Reginald. There are persons who has कोणे जाल्यार ताका एप्लाय केलो पोस्टांक आनी पोस्ट प्रोसिजर काबार जालो. प्रोसिजर इज ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड इन दॅट केस, करेक्ट? ऑलमोस्ट काबार जावपाचो आसलो. देन इट वॉज वेंट टू कोर्ट, दी सेम प्रोसिजर ऑन दीस 12. Not court. हां, ते मागीर कोर्टाक गेले, दोज हू अपॉइंटीज. तो कोर्टान गेला तो वेगळो विशय. हे पळय आसा प्रोसिजर, ह्या प्रोसिजरान परीक्षा आसली, परीक्षेचो रिजल्ट आयिल्लो, पण देर आर कंप्लेन्स which are flooding in. So we decided to go through them. Then we realized that we need to fully revamp the number of posts, qualifications. कारण तक्रारी पळय ताणें काडलो तो पॉयंट बरोबर आहा. BBA, BSc, BCA, मागीर BSc with बायोटेक हे स्पेशलायझेशन, मागीर इंजिनियरींग पोस्टाक करपाक येता, पण तातूंतय भितर काही क्वॉलिफिकेशनान चेंजीस जाल्या. ओवर अ पिरियड ऑफ टायम देर आर नंबर ऑफ क्वॉलिफिकेशन्स which has added up. So they have to be also given opportunity. They don't get BBA घेनान. Speaker sir, हे पळय हा आख्खो प्रोसिजर पीपल हॅव एप्लायड, दे हॅव वॉट एवर इट इज, दे हॅव एप्लायड. खंय तरी तेजेर अन्याय जाता. आय थिंक द गव्हर्मेंट इज पर्पसली डुईंग इट तांकां भायर मारपाक. आय एम जस्ट कमिंग पर्पसली तांकां भायर मारपाक आनी दुसरी घालपाक. आनी स्पीकर बरो आन्सर सीएम एक मिनिट स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर यू आन्सर लेटर बेसिक इशू तो कितें म्हणटा हांकां भायर मारपाक आनी कोणाक तरी दुसऱ्यांक घालपाक. पयली गजाल सांगता, दुसऱ्यांक कोणाक घालपाक जर तूं आमी भितर इंटरफियर करताले जाल्यार हांगाच घालतले असले, ह्याच वेळा घालतले असले. इफ आय हॅव टू इंटरफियर, सपोज आय डोंट, इफ आय इंटरफियर then I would have ensured that the interference happens in the first instance only. Why go for an exam and then go for an interference? What we need is much more wider variety. We need also expertise in the field. IT आता क्षेत्रात आताचे आमचे जे सिलेक्शन क्रायटेरिया तातूंत IT क्षेत्राचो मनीस भितर येवंकूच शकना. There is a various different demands on the. Because sir, हांव कितें म्हणटा, those fellows who are there, सीएमाक इंटरफेरन्स ना जाल्यार तांकां अपॉइंटमेंट दिवपाक कितें प्रॉब्लेम आहा? Why simply make charges against them and throw them out? Answer करपाक क्वालिफिकेशन ना. जे कोण पोस्ट क्वालिफाय केल्ले, जे कोण पोस्टाक स्पेसिफिकेशन दिलेले, ऑफिसरान स्पेसिफिकेशन दिल्ले. Why you simply want to create more conflict? Answer बरो आहा की तांकां हें जावपा जाय, तांकां IT जावपा जाय. आतां पयले अपॉइंट जाले ते काय ना. तुजे सांगता मरे सांगपा कितें आहा? हांव कितें म्हणटा, द पोस्ट वॉज एडवर्टायज्ड and post was already finalized. Why create problem at the end of the advertisement? Government money is spent. Speaker sir, I object to this fellow talking in between. Speaker, विन्सेंट ग्राफिसा लागो माशा जाला. ती पद्धत म्हाका दिसता स्पीकर सर, तुम्ही तांकां एक ट्रेनिंग सेशन घेवंक जाय. दे हॅव टू एड्रेस टू द स्पीकर, दे कांट एड्रेस टू इंडिविज्युअल. सेकंडली बसून कोणें कॉमेंट मारलो जाल्यार ताका काय अर्थ नासता, हें तांकां अजुनूय खबर ना. मोर इम्पॉर्टंट स्पीकर सर इज तो पळय समजता तशें ना तें. दीस हॅज नॉट बीन फायनलायज्ड. रिटन एग्जाम रिजल्ट वेर डिक्लेअर्ड. वी स्टार्टेड रिसिवींग कंप्लेंट्स अगेन्स्ट दॅट. Complaints, some of them are quite reasonably serious in nature. आता प्रश्न असो आयलो की I go through the full detail. I am not alleging anything against anyone. But complaint कोणाची आयली की ती इन्वेस्टिगेट करची पडटा. ते करता आसतना म्हाका अशें लक्षान आयलें की we are not giving scope to many fields. So I decided that government should do an one-time exercise of finding out how many officers they need, to what level they need, what are the special qualification they need, whether lateral entry should be allowed. All these aspects are being considered, both senior and junior level chair. आमी हे सगळे आस्पेक्ट कन्सिडर म्हणून हांवें नजर एक उदाहरण मामलेदार मरे हांव उलोवन मागीर जावच ना. मामलेदार पोस्ट आहा पळय ताका लॉ डिग्री जाय. मामलेदाराचो प्रमोशनल पोस्ट डेप्युटी कलेक्टर ताका गरज ना. म्हणजे ह्यो काही एनॉमलीज ज्यो आसात त्यो वी आर एड्रेसींग
वी वील एकेचोय तोच प्रॉब्लेम, एक लॉ जाय न्ही, एक लॉ नाका म्हणल्यार मामलेदाराक लॉ जाय, अशे काही ज्यो एनोमली आहात त्यो एड्रेस करता भितर. अँड वन्स फॉर ऑल बाय सप्टेंबर आय वील कंप्लीट. सेकंडली दीस प्रोसेस वॉज नॉट कंप्लीट. दीस प्रोसेस ओनली पार्ट 1 वॉज कंप्लीट. पयश म्हणले स्पीकर सर, एडवर्टीजमेंट गायला, सगळे गायला. Whether he will take action because government money is spent for the whole process and at बंद करप is not correct. दिगंबर कामत. Sir, I would like to know how many today, what is the strength of junior scale officers, sanctioned strength of the junior scale officers in the state, and when was the last direct recruitment was done of these officers, and how many, what was the number, if you have? स्पीकर सर, म्हाका खबर ज्युनियर स्केल स्ट्रेंथ आत्ताची म्हाका पाठ ना, पण सादारणपणे म्हाका दिसता 122च्या आसपास टोटल ज्युनियर आनी सिनियर मेळून आसूंक जाय. 63 म्हाका जी आतां हांव ट्रान्सफराची किंवा हाजी लिस्ट पोस्टिंगाची घेता पळय ताजेर लक्षांत येता की 60-62 सिनियर स्केल आसा आनी सादारण 78 ज्युनियर स्केल आसा. बट एनिवे सँक्शन सिनियर स्केल 38. 1 minute. Then deputation reserve 23, leave reserve 4, training reserve 5, total 61. Total post filled at present 61. Junior scale sanction strength 19, deputation 41 maximum, total 112. Sadhya, however, as per record there are only 22 deputation. 109 दाखयतात तातली 88 पोस्ट फील जाल्या, 18 वेकन्सी आहा, 3 वेकन्सी रिसेंटली जाल्या. मामलेदाराच्या पोस्टे सँक्शन स्ट्रेंथ 53, पोस्ट फील्ड 47, 6 वेकंट आहा आनी BDOचेर 8 वेकन्सी आहा. When was the last exercise done to fill up directly? No, various exercises are on. No, not I'm not saying. Deputy collector. No, junior scale officers. UPSC, GPSC. No, last exercise जो केला तो not this. हाजे पयली recruit केन्ना केले? When they were recruited? No, ताजो पयलो exercise आहा पळय, it has landed into criminal case. Because एंटी करप्शना कडच्यान आमी इन्वेस्टिगेट करतकच आमकां अशें लक्षांत आयलें की फेवरेटिजम जाला. म्हणून ह्या परीक्षेक आमी 65%ची कट ऑफ घाल्ली, 65%. ताजे पयलीं केन्ना रिक्रूट केले डायरेक्ट? ते म्हाका आत्तां म्हजे कडेन ना अवेलेबल. फुडलो प्रश्न श्री निलेश काब्राल. We are permitted to ask a question number 3A. 3A. उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरल्याप्रमाणे. स्पीकर सर, गोवा इन मायनिंगाचो इश्यू खूबदां काडलेलो आसा आनी मायनिंगाचो इश्यू आसतना मायनिंग जर गोंयांत चलता ताका एक एड्युकेशनल बँक जावचे खातीर गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता डिग्री कॉलेज अलॉंग विथ सेजागोवा चालू केल्ली. आनी आतांचे हे परिस्थितीन जे डिग्री कॉलेजीचे स्ट्रेंथ पयलीं आशिल्ले आन्सर प्रमाणे की चालू केले तेन्ना 38 सँक्शन आशिल्ले, फायनल इयराक 32, सेकंड इयराक 29 आनी अशें हे वर्साक फक्त 18 जाणांक भरती केल्ली आसा. म्हाका इतले फर्स्ट क्वेश्चन म्हजो स्पीकर सर विचारपाक जाय की वेदर दीस मायनिंग जे कॉलेजींतले भुरगे पास जाता, आतां आमचे मायनिंग डिपार्टमेंट इतले वास्ट डिपार्टमेंट आहा, आमी रिक्रुटमेंट करूंक सोदता टू कीप एवरीथींग इन प्रॉपर फॅशन. वेदर दीस स्टुडंट्स वील बी कन्सिडर्ड इन टेकिंग अप, बिकॉज आतां ते एडवर्टायजमेंट पळयला तितून मायनिंग इंजिनियर मे बी आतां इतले मायनिंग इंजिनियर जाल्ले आसा, डिप्लोमा जाल्ले आसा, सम सॉर्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ पोस्ट शुड बी देअर फॉर दीस पीपल. Others, where are they going to go? Other than private college, other than private institution, whether government will consider taking these mining engineers to work on different, to see like how excise inspector asa on those lines to see the whereabouts as and when mining starts. Speaker sir, mining activity चालू करप हे पहिले हे आसा आमचे. मायनिंग एक्टिविटी चालू जाल्यो की ताका हांव इतलेंच सांगता की प्रत्येक लिजाक ताज्या कॅपॅसिटी प्रमाणे कंपल्सरिली मायनिंग इंजिनियर एम्प्लॉय करचे पडटले. हो पयलो विशय. गव्हर्मेंट इज नॉट क्रिएटर ऑफ द जॉब, बट सम मायनिंग इंजिनियर्स मायट बी रिक्वायर्ड इन द डिपार्टमेंट, पण ताका लिमिटेशन आहा. एकदां घेतलो की तो 20-25 वर्सां उरता, त्यामुळे तशें गव्हर्मेंटाच्या हातून रेगुलर जातलें अशें न्हय. पण मायनिंग लिजाक थंय इंजिनियर कंपल्सरी करपाची तरतूद करपाक येता. ना स्पीकर सर,
I understood what Honorable CM सांगला त्या भशेन. But I just want to clarification. See, आता